राज्यात एका दिसाक 4 कुडी सापडपाचो प्रकार घडला। पोरणे गोंयांत आयतारा सकाळी दोगा दादल्यांच्यो कुडी सापडल्यो। हातूंतली एका दादल्याची कूड पोरणे गोंय महामार्गा कुशीक दुबावीत पद्दतीन सापडली, जाल्यार दुसरी एका रेस्टॉरंटाच्या कुशीक आशिल्ल्यात नाल्यांत सापडल्या। तिसरी कूड मांडवी न्हंयत जाल्यार चवथी कूड आमोणा पुला लागसरच्या न्हंयत सापडली। ह्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्यात। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। घरदारांच्या सर्वेक्षणाच्या विशयावेल्यान आयतारा वन मावळिंगे कुडचिरे पंचायतीची खासा ग्रामसभा आपयली। आमची घरां आणि जमनीचेर हावळ येता जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो म्हत्वपूर्ण निर्णय वन मावळिंगे कुडचिरे पंचायतीचे ग्रामसभेत घेतलो। सरकाराच्या म्हजे घर येवजणे खाला जमनी दिवपाकूय लोकांनी विरोध केला। वारका गावात मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। वारका मेगा प्रकल्प कसोच नाका म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली। ते प्रमाण कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासले बगर मेगा प्रकल्पाक कसोच परवानो दिवचे ना तसो थाराव ग्रामसभेत पास जालो। 4 युनिटां वयर आशिल्ल्या प्रकल्पाक परवाने दिवचे ना जाल्यार ताच्या सकयल आशिल्ल्या प्रकल्पांक दितले। हो थाराव संमत जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस उक्तायली। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांकां सोमारा खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले, पूण तांकां खंयची खाती मेळटली तें मात जाहीर केल्लें ना। अमास आशिल्ल्यान खाती वाटपाक वेळ घेतिल्ल्याचे दामून सांगले खरें, पूण खंयचे खातें कोणाक मेळटलें तें मात स्पश्ट केलें ना। ताका लागून गोंयचे सरकार खाती वांटून दिवपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पळयतात काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। म्हजे घर येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां खरें, पूण आलवारा मोकासो कोमुनिदाद सरकारी जाग्यार अशी कितली घरां आसात जी कायदेशीर जातली तांचें सर्वेक्षण मात सरकारान केल्लें ना। ताका लागून मुखावेल्या जिल्लो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणुके खातीर सरकाराचो हो राजकी स्टंट तर न्ही असो प्रश्न उपरासले बगर रावना।
फ्लायओव्हरच्या कामाक लागून पर्वरे राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओकोकेरो जंक्शन ते मॉल ती गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो। हे विशींची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या। 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन हो रस्तो बंद आसतलो अशें कळटा। मुळगांवां जावपी मैदानाच्या बांदकामांत घोटाळो जावंक ना हो सरपंचाचो दावो म्हळ्यार लोकांची चक्क फसवणूक आसा अशी टिका मैदानाक लागून झगडपी थळावे तरणाट्यां सयत प्रतिनिधींनी केल्या। ह्या प्रकाराक लागून सरपंचान चूक मागची नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात, सत्य कितें आसा ते जनते समकार हाडटले अशी शिटकावणी तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी दिल्या। तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी नियोजीत मैदानाचेर जमून सरपंचाच्या वक्तव्याचो जाहीर निशेध केलो। मरड दारबोंदड्या बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या चिऱ्या खणीचेर फोंडें पुलिसांनी धाड घाली। हे धाडीत फोंडें पुलिसांनी एक पावर टिलरा सयत आनीक एक मशीन जप्त केला। फोंडें पुलिसांनी अनवळखे आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। शिकेरी चर्चीतल्या पाद्रीच्या रुमाक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। शॉर्ट सर्किट जावन पाद्रीच्या रुमाक उजो लागलो आसूया असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायलो। सुमार 60,000चे सामान वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना। शेळडे पंचायतीच्या ग्रामसभेत पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या उक्त्या सुवाती विशींची मुद्द्याचेर चर्चा जाली। ह्या उक्त्या सुवातींची पळोवणी करून ह्यो सुवाती पंचायतीच्या ताब्यात आशिल्ल्याचे बोर्ड लावचे म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। त्यामुळे मैदानाचे प्रलंबित आशिल्ले काम, बेकायदेशीर घरां तशेंच हेर मुद्दे ग्रामसभेत चर्चेक आयले।
पणजीच्या डॉनबॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियम मध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा 20 ते 24 ऑगस्ट। यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77। हांव गोमंतक वाचता। गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचता, तुमी बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे हांव खूब खूब आभारी। की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात। बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात। कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय। गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता। गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा, अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक। गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात। सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा। गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना। जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा। गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। कळंगूट मंडवणा वाठारात थळावो नुस्तेकार क्रूज फर्नांडीसच्या 2 खोपींक उजो लागलो। खोपीत आशिल्ल्यो बोटी, नेट तशेंच हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 20 ते 25 लाखांचें लुकसाण जालां। उजो कसो लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। हवामान खात्यान गोंयांत 26 ते 29 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। त्या प्रमाण 4 दिसां खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला। 25 ऑगस्टाक गोंयांत किरकोळ पावसाचो अदमास उक्तायला। फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 29 ते 30 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय आसा।
राजस्थानात साबार वाठारांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून चडशे वाठार उदकापोना गेल्ले आसात. रेल्वे रूळ धरून सगळे मुखेल रस्ते उदकापोना गेल्ल्यान येरादारी लेगीत आडकून पडल्या. मजगतीं शेतांनी लेगीत उदक भरिल्ल्यान पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळ्ळां. भारतीय हवामान खात्यान पावसाचो रेड अलर्ट जारी केल्लो. ते प्रमाण सगळ्यांत चड ह्या पावसाचो फटको कोटा आनी बुंदी जिल्ह्याक जाल्लो आसा. तशेंच साबार वाठारांचो संपर्क लेगीत तुटिल्लो आसा. भारतीय सैन्य धरून एनडीआरएफ आनी एसडीआरएफ पंगड सतर्क रावन मजत कार्य करपाक लागले. राजस्थानचो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हांणी लेगीत ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन बेगीनच्या बेगीन पावसाक लागून चड परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी बचाव कार्याचे आदेश दिल्ले आसात. उटंगराच्या पावसात बिहार राज्य त्रस्त आसा. वाडट्या उदकाच्या पातळेक लागून फ्लॅश फ्लड्सांची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाल्ली आसा. हुंवाराची ही परिस्थिती निर्माण जावपा फाटल्यान मध्यान राती झारखंडच्यान फाल्गू न्हंयेत सोडिल्ल्या उदकाक लागून उप्राशिल्ल्याचें कळटा. ह्या हुंवार स्थितीक लागून लोकांची घरां लेगीत व्हांवन गेली. सुमार 9 सुवातींक फटको बशिल्लो आसा. उत्तराखंडच्या चमाली जिल्ह्यातल्या थराली वाठारात उटंगराच्या पावसाक लागून पालसणां कोसळपाची घडणूक घडली. या घडणुकेत सुमार 150 लोकांक सुरक्षीत सुवातीचेर स्थलांतरीत केले. सुदैवान जीवित हानी टळ्ळी. मात या घडणुकेत जांची घरां व्हांवन गेली तांकां सुमार 5 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी दिलें. सध्या गरजूंक मजत कार्य करप झुजा पावण्यार सुरू आसा. पावसाच्या सावरापासून जम्मू काश्मीराची लेगीत सुटका जावंक ना. सुमार 6 गांवचे संपर्क तुटिल्ले आसात. हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. मजगतीं संबंदीत प्राधिकरणान पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. घराघरांनी लेगीत उदक घुशिल्ल्यान कसलोच आदार नाशिल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा. पावसाच्या सावराक लागून जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो तो निमणो आतां उक्तो केल्लो आसा. अकस्मात ह्या रस्त्याचेर फातर कोसळपाक लागिल्ल्यान कसलीय व्हड दुर्घटना जावपाक पासून टाळपा खातीर संबंदीत प्राधिकरणान हो महामार्ग बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. मजगतीं अजून लेगीत पावसाचो धोको टळिल्लो ना. देखून सादूरतायेन लक्षपूर्वक प्रवास करपाचो सल्लो येता वता त्या प्रवाशांक दिल्लो आसा.
फाटलीं 6 वर्सां जालीं भलायकी संदर्भात केल्ल्या अभ्यासात मनीस ताका गरजेची आशिल्ली न्हीद केन्नाच पुराय करिना. न्हीद सारकी पुराय जावप ना किंवा गरजे परस चड न्हिदप हेवूय तितलेंच धोकादायक आशिल्ल्याची उक्ताडार आयला. मनशाक गरजेची तितली न्हीद जाली ना जाल्यार वट्ट 172 परस चड दुयेंसां जावपाची भिरांत आतां उक्ताडार आयल्या. हातूंत किडनी फेलियर, गोडेमूत सारख्या दुयेंसांचोय आस्पाव आसा. मुळात ही लक्षणां खूब आदींच सुरवात जातात पूण दिसपाक कळाव जाता, जाका लागून रोगाचेर उपचार घेवपाक कळाव जाल्ल्यान चडार पडटा अशेंय दिसून आयलां. कामाच्या व्यापाक लागून मनीस आयज काल न्हिदे कडेन दुर्लक्ष करपाक लागला. देखून दरेकल्यान आपली न्हीद पुराय करपाचेर सक्तीन भर दिवपाक जाय. आमच्या बदलते जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. जाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अतिसेवन कॅन्सर सारख्या महाभयंकर दुयेंसाक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मुठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतलीं अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकार ना. आमी आमच्या आहारात तेलाचो उपेग कमी करून शारीरिक क्रिया वाडोवपाची खर गरज आशिल्ल्याचे तज्ञांचे म्हणणे. भायल्या खाणांचे सेवनात वाड जाल्ल्या कारणान स्थूलतायेचें प्रमाण वाडलां. तरणाट्यां स्थूलतायेचें प्रमाण चड पळोवपाक मेळटा, जाका लागून गोडेमूत, कळसाचो आताक ते भायर साबार तरेचे कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकार ना. बदलत्या जिणेशैलीक लागूनच दुयेंसांनी वाड जाल्ली आसा अशें दोतोर म्हणटात. त्या खातीर आतां पोशक आहार, खासा करून घरांत रांदिल्ले जेवणाचें सेवन करचें असो सल्लो दोतोरांनी दिला. जाका लागून स्थूलतायेक लागून जावपी दुयेंसांचेर आळो येवपाक मजत जातली. कातीचेर तांबडेच खरखरीत पट्टे आणि सेगीत खाज येवपी सोरायसिस हे दुयेंस भारतांत नेटान वाडटा अशें भलायकी तज्ञांच्या निरीक्षणा वेळार मुखार आयलां. भारतीय कातीचो रोग सोसायटी आनी इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटॉलॉजींत प्रकाशीत जाल्ल्या संशोधना प्रमाण भारतांत सोरायसिसाचें प्रचलन सुमार 0.4% ते 2.8% मजगती आसा. गांवगिऱ्या वाठारांत दुयेंतींचो आंकडो उणो जरी आसलो तरी शारा वाठारांत विशेश म्हळ्यार प्रदूषण, मानसीक ताण आनी जिणेशैलींतल्या बदलांक लागून दुयेंस नेटान पातळटा. शारी वाठारांत मानसीक ताण, न्हिदेचो उणाव, प्रदूषण, सोरो पिवप, सिगार उडोवप आनी असंतुलित आहार हे घटक सोरायसिसाच्या लक्षणांक भंय येता. 2022 वर्सा IADBLच्या कातीच्या रोगाचो तज्ञांच्या सर्वेक्षणात 65% दोतोरांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात सोरायसिस दुयेंती मदीं लक्षणां वाडिल्ल्याचें नमूद केलां. पंचेचाळीस वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्या लोकां मदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्या. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारखे दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अस्कीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात.
जे डिमेन्शियाची दुयेती असतात त्यांच्यामध्ये डिमेन्शियाची लक्षणं ही 3.5 वर्षां आधीच स्पष्ट दिसून येतात अशा एका अभ्यासातल्यान उक्ताडा राहिला. डिमेन्शियाच्या लक्षणांमध्ये याद उरपना, उलटना, शब्द सुचपना, फुफ्फुसां जावप, मनशाच्या मुळात आणि स्वभावात परत परत बदल जाणवप ही महत्वाची लक्षणां आसात. देखून दोतोराकडेन संपर्क साधून बेगोबेग उपचार घेवपाक जाय अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें आसा. लंग कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाल्ली वाड चिंताजनक आसा खरी, मात 25% जे दुयेंती सापडटात ते नॉन स्मोकर वा बायला वा तरणाटे आशिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडा राहिल्या. लंग कॅन्सराचे दुयेंती चड करून वाडट्या हवेच्या प्रदूषणाक लागून सापडिल्ल्याची अभ्यासात कळ्ळां. देखून ही खूप गंभीर बाब आशिल्ल्यान खंय तरी प्रदूषणाचेर आळो हाडपाची गरज आसा. नाजाल्यार मनशाचो फुडार अशाच रोगांक लागून सोंपतलो हातून दुबाव ना. ल्हान भुरग्यांमदी कॅन्सराचो धोको वाडत आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. मुंबयच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आनी खारगडच्या एडवान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँड एज्युकेशन इन कॅन्सर हांगाच्या बाल कॅन्सर उपचार संस्थांनी फाटल्या 5 वर्सांनी कॅन्सराच्या प्रकरणांत 2% वाड जाल्या. मुंबय, बनारस, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, संगरूर, मुझफ्फरपूर हांगाच्या सगळ्याच केंद्रांनी 2019 2981 भुरग्यांची उपचारा खातीर नोंदणी केली. जाल्यार 2024 3874 भुरग्यांची नोंदणी जाल्ली. फाटल्या 5 वर्सांनी नोंदणीत 30% वाड जाल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आनी हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक म्हायती खातीर संपर्क साधात 9820 283877 आनी 9326 283877. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.